फाटली 4 ते 5 वर्सां जाली बाणावले नुस्तें सुकोवपाक पारंपारीक नुस्तेकारांक जागो दिवचो म्हूण नुस्तेमारी खात्याकडेन मागत आसात। मात अजून सरकारान ह्या गजालीचेर लक्ष घालूंक ना। सरकारान जागो दिवन ही मागणी मातशी पुराय करची, कारण सुवात ना म्हूण दर्यावेळेर नुस्तें सुकयतात। वारो मारतकच माती पडून हे नुस्तें पिड्यार जाता। त्या खातीर बेगीन मागणी मान्य करची म्हूण नुस्तेकार पेलेची मागणी। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सर, मरे 4-5 वर्सां जाली कोलवा आमगे फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन ऑफिस आहा। ते ऑफिसा ऑपोजीट नुस्त्या सुकोवपाचो बरो गव्हर्मेंटान जाग केलो आहा। ते भाशेन नुस्त्या सुकोवपा आमगे भाणाल गांवां जाग दिवची म्हूण आम गव्हर्मेंटाक मागोत आहाय। आत दुखून आमगे तें पास जावन येल ना आनी आम तें दिच म्हूण गव्हर्मेंटाक मागताय, कित्याक आमी हे चोय बिचीर सुकयताय आनी केन्ना वार जालो जाल्यार केन्ना आमगे नुस्त्या पेडे जाता माथपण। सो हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट कोता, एक ट्रेडिशनल फिशर मेनांगेल्यो बायलो जेन्ना रांपणां नुस्त्या पळय ती बाबडी सोकाण हुये बाजरां वयताय 5-4 आनी नुस्त्या घेन हाड, तेंचे आंत काण, तेंकां बरें उदकान सुकोवन आमगेले गोंयचे लोकांक बरें हारये नुस्त्या दिताय। आनी आमगे भाणालेच्यो कोलवाच्यो खूद बायलो हार्या धंद कोताय, कित्याक एक दिसपट इगराज सुंटो म्हूण आतां इस्पिसांता हेस्तेले। इस्पिसांता हेस्ता आमगे बाणाले आनी कोलवा बायलांनी मिनूत कोन्न जाय तें हार्या सुकोवन दवरलो आहा, लोकांनी तें घेचें आनी गव्हर्मेंटान आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांची सेवा करची, एक बाणाले बरो जागो नुस्त्या सुकोवपाचो दिच म्हूण।